ऑर्किड शेतांतल्यान खूप पैसो मेळटा म्हूण शेतकारांनी पारंपारीक शेतां बंद केली आणि हायफाय शेती धरली. मात कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांक लुटून फुज्ज्यो. लाखांची रिणां शेतकारांच्या नांवार. शेतकारांक केसींक मुंबय कोर्टात फावटी मारच्यो पडटात. सध्या सगळे जामिनार. शेतकी खात्यातल्या अधिकाऱ्यांचोय हातूंत हात आसूंये म्हूण शेतकारांक दुबाव. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. रेडियन्स कंपनी आमची मार्केटिंग करपाक प्रोडक्शन घेवपाक लागली आणि रेडियन्स कंपनीन घेवन जातकीर आज जवळ 8-9 म्हयने तेंच्यान कंटिन्यू आमची फुलं घेतली आणि आज पासून हे रेडियन्स कंपनीन आमकां 1 रुपया सुद्दां पेमेंट केला ना. लोन 72 लाख रुपये लोन आता 72 लाख लोन. 72 लाख. कोणाकडे संपर्क केला तुम्ही असं समज आमकां तो डेजास आमकां कोणी येयलो आनी आपूण कर कर आमकां म्हणालो आनी जमीन दी म्हणालो आमी ती जमीन दिली मागीर लोन भर म्हणून तो बँके नोटीस काडले. आमचो एक्स मिस्टर रमेश तवडकर हांच्या विश्वासाचेर आमी हो प्रोजेक्टा आमी फुडें सरलेले आनी आमकां अशें दाखोवन दिल्लें की ह्या प्रोजेक्टाक आमकां तुमकां कांयच भिवपाची कांय गरज ना. लोन जवळ जवळ आतां म्हागे लोन जें आउटस्टँडींग आहा तें म्हाका दिसता 20 ते 22 लाखा पर्यंत पावल्लें आसा आउटस्टँडींग. आमी कांय न्हू म्हळ्यार 2 वर्सां जालीं तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हण आसा गांवकार तेजे फाटल्यान आमी ताका मडगांव पयलीं कंप्लेंट दिली, मागीर काणकोण दिली, सांग्यार दिली, मागीर एग्रीकल्चर डायरेक्टरां दिली. आयज पर्यंत आमची कोणीच चवकशी करूं ना. सो म्हाका दिसता हातूंत खंय तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आसा होय बीन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी आयज ते बँकेन चॅक डेपॉजीट केला आनी अंडर सेक्शन 138 आमकां सादारणशे 10-12 फार्मर्सांक आतां आमचे 10-12 फार्मर जे हांगा आसात ते बेलीचेर आसात. तेंच्यांनी बॉम्बे कोर्टान वचून बेल दिला आनी त्यो केसी चलतात आनी आतां सगळे आमकां फार्मर्सांक रिकवरी आयला बँके कडच्यान. सो तेय आमकां परत त्यो पुण्यांक केसी लडपाच्यो म्हणजे आयज आमची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आसा. रेडियन्स कंपनी आदलो शेतकी मंत्री रमेश तवडकाराच्या नांवार. तवडकार म्हणटात ताचे कंपनींतल्यान ट्रान्झॅक्शनां सुरू जावंक ना. शेतकारांक ताणें खूब आदार केला. केसीं खातीर आदोगादूय ताणेंच दिला. रेडियन्स एग्रो जी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आसा ती हांवें आनी भानदास कुटकर ह्या दोग जाणांनी आमी स्थापन केल्ली. प्रॅक्टिकल आमी ह्या कंपनीचें खंयचेंच फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन आमी सुरू करूंक ना. त्यामुळे आमी कोणाची फुलां घेवंक ना आनी त्यामुळे पयशे दिवपाचो आनी हें करपाचो प्रस्नच येना. आत्ता पर्यंत जे आसा न्ही ह्या फार्मराचे कांय पयशे ते रायजन शानाक अडकून उरले आनी प्रत्यक्षाक हांव गेले उपरांतच तांकां प्रत्येक फार्मराचे फुडले पयशे ताजे नांवाचे ते पयशे दिल्ले आसा. तांकां जेन्ना बँकेंतल्यान नोटीस आयल्यो तांकां मुंबय थंय कोर्टाक हजर रावचें पडलें. त्या वेळाचेर एडवोकेट सुद्दां जो आसा न्ही की ताका एडवायस घेवन हांवेंच तांकां दिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.